गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काडिल्ले नोटिशे प्रमाण कंपनीन एमपीटीत एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 मजगती परमिसेबल कॅपॅसिटी 4.125 मिलियन मेट्रिक टनाचे जाग्यार 10.112 मिलियन मेट्रिक टन कोळसो हाताळ्ळो. 2016 ते 17 एमएस साउथ वेस्ट पोर्टात एकूण 10.112 मिलियन मेट्रिक टन कोकिंग कोळसो आणि कोक कोळसो हाताळ्ळा म्हूण एमपीटीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक धाडिल्ल्या डेटान नमूद आसा. एमएस साउथ वेस्ट पोर्टान 5.987 मिलियन मेट्रिक टन मायज कोळसो हाताळप जाला. हे कायद्याक धरून ना. कंपनीन 6.1 मिलियन मेट्रिक टन कोळसो हाताळ्ळा म्हूण 2016 ते 17च्या वर्सुकी रिपोर्टात नमूद केलो. हो आंकडो एमपीटीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक धाडिल्ल्या डेटा प्रमाण ना. मंडळान कंपनी आनी एमपीटी कडल्यान 6 डिसेंबरा पयलीं जाप मागल्या. नोटिशेक कंपनीन फावो सारकी जाप मेळोंक ना जाल्यार खंय कारवाय करपाची शिटकावणी मंडळान दिल्या. कारवायेच्या रुपान कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द जावंक शकता. 5 लाखांची बँक गॅरंटी जप्त जावंक शकता. तशेंच त्याय फुडें कारवाय करपाची जाल्यार बर्थ नंबर 5A आनी 6A कार्गो हँडलिंग ऑपरेशना सयत सगळे तरेची कामांचेर स्थगिती हाडूंक शकता वा ती बंद करपाक सांगूंक शकता. तशेंच एमपीटीचे उक्त्यार कोळसो हाताळणी प्रकाराचेरूय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लक्ष घाला. एमपीटीन मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशा खातीर कन्सेंट टू ऑपरेटाक अर्ज केला. नोटिशे प्रमाण मंडळान ताका कसलेच तरेचे कन्सेंट टू ऑपरेट दिवंक ना म्हूण स्पश्ट जाता. हे विशीं मंडळान एमपीटी कडच्यान 2 सप्तकां भितर जाप मागल्या. ना जाल्यार खर कारवाय करतले म्हूण शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.